जातलो म्हणून स्ट्रॅटेजिकली 2 पावलां फाटीं करून 4 पावलां मागीर फुडें मारणारे महाराज तांचें नांव आयज ह्या मैदानाक आसा। आता ही स्थिती असल्यामुळे हांव एक प्रस्ताव तांच्या फुड्यांनी कोंकणी फुडें दवरता, दोगांनी बसून विशय सेटल करचो। सरकारा कडच्यान जमनीचे पयशे कोंकणीक जे दिवंक जाय ते पयशे दिवपाची स्पेशल ग्रांट आमी करून दिता। तुम्ही बसा तेचे कडेन ह्या ग्रावंडाचेर तरी डिस्प्यूट करनाका आनी म्हणून एक बरो ग्रावंड बिचोलकारांक मेळ्ळो तो असोच फुडें स्मूथली चालू उरचो, ताजेर मागीर लिटिगेशनां जावचें न्ही, हाज्या खातीर तुमी दोगांनी एकत्र येणें आवश्यक आसा। सरकारान तातले सगळ्यात म्हत्वाची गजाल करता म्हणजे तेंचे पयशे, बाकी सगळीं सवंगां घेवपाक येता, पयशांची सवंगां घेवपाक येना। त्यामुळे पयशे आमी करून दिता, ही वेवस्था हांव तुमकां ग्रांट दिवपाची वेवस्था करता। आयज त्या ग्रावंडाचें काम म्हणटा तें गेल्या 3 वर्सां पासून चालू आसलें, पूण फाटल्या ह्या पालिका मंडळान ह्या ग्रावंडाच्या फाटल्यान उबो रावन म्हणटा तें योग्य तरेन ग्रावंड हो बऱ्या पैकी ग्रावंड बिचोलकारांक मेळपाक जाय, जेणे करून बिचोलची शान अशी म्हटल्यार जाता। सबंद गोंयांत जर आमी पळयलें तर मध्यवर्ती ठिकाण आसलेलें हें मैदान ज्याची ख्याती सबंद गोंयांत आसा। आज सरकारा बरोबरच समाजाची आज तितली जबाबदारी आसा की आमी कितें तरी करपाक जाय। आमचे भितरले मतभेद हे निश्चित आसपाक शकतात, पूण मतभेद हे केन्नाच आसपाक जायना हे ह्या वेळाचेर तुमकां हांव तुमचे कडेन एक नमूद करूंकशें दिसता। दिवचले शिवाजी ग्रावंडा वेल्या वादाचेर पालिका आनी दिवचल कमुनदादीन सोमारा बसका घेवन समजिकायेन ग्रावंडाचें उक्तावण करपाचें म्हूण थारायल्लें। प्रुडंटा खातीर उदय परब।